तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो योग कार्य आयचे मिसाचे बेटीन आयज आमी आमचे सायबीन मायचे आंकवार मरीच्या स्वर्गावरणाची परब आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये दीस मनयता देवाक दिनवासुया देवाक आर्गां दिवया सगळ्या देण्या पासत जी आमच्या देशाक दिल्ली आसात आनी आंकवार मरीचे देणे आमकां फावो केला देखून देवाक दिनवासुया खेरीत भाशेन आयज देवस्वाग्रांत हे समुदाया पासत मागुया हे समुदायांतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आसीस रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता 50वो जल्माचो दीस ताचेर देवान खेरीत आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचे पासत आमच्या देशा पासत आमच्या सरकारा पासत आमच्या लोकां पासत आमच्या पर्यावरणा पासत आमी देवा मुखार दवरुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जण एकल्यान आपापली खासगी मागणी देवा मुखार दवरची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं मोगाल पयणी भावानो आयचे हे दोबाजीक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें आंकवार मरयेच्या वाखाणणेच्या गायनांतलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां आमचे शिराव हो ह्या वर्साचो गौलीक विशय आयच्या दोबाजाच्या दुपेट समारंभाक आयचो विशय बरो बसता पयले सुवातेर आयज भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या स्वर्गावरणाची दोबाजीक परब समोर आमतना देव तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वतना तिणें दुबावावीन ही उतरां म्हणलीं आसतलीं म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं फाटल्यान नदर मारून पडलेल्यार व्हडे कुशालकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता ताणें ह्या देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्ल्यो देखून तेच परी निती आनी शांती खातीर भेटलेलो आयतार आयज आमी पाळटाव निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलोवंक देवाची कृपा मागताव तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत दामानाच्या मिसावांचो दीस आमी पाळटाव आनी तुयचे पवित्र सोबे खातीर मागताव आनी त्या मिसावांक उदारपणान आमचो दुडवांचो आदार दिताव हें सगलें मनान दवरून ही दोबाजीक परब संतोशाच्या उमाळ्यांनी समोरुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे पासत सगल्यो आमच्यो चुकी हे मिसाचे सुरवातेक मानून घेवन देवा लागीं काकलूक मागुया म्हजे धुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर तुजेर आशिर्वाद पडो सोम्या आंकवार मारयेन सैतानाचें मस्तक माडयलें देखून ती सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर सदैव जाली पातकाचेर हांवें जैत व्हरूंक ना सोम्या काकुतकोर देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्या क्रिस्ता तुवें आमकां सैतानाच्या चोपक्यांतलीं स्वतंत्र केलीं पूण आमचो देश अजून जायत्या गुलामपणांत आसा क्रिस्ता काकुतकोर पदवेदारांक तो सोदरावयले शेवटिता सोम्या आज आमी निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटा पूण ओनीत करतल्यांचे पदवे आड देवाच्या बळान आमी वावरूंक ना सोम्या काकुतकोर
सोम्या काकूत कर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगळ बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारेक कुडी आत्म्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची वळखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जुडिताच्या पुस्तकावेलें वाचप. उज्यान जुडिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तोऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोचलेल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मुस्तक कापून ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलेलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबोन वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. माती खावूंक पावल्या तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून
आमचें गोठण तुवें वाटायलाय. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुमी म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोंडू मोडलें, पूण अस्कोताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोत्तालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांजरी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी तुयसोल्लीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळेंतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसणें तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बागयोत पावलून गालेस्करांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आपल्या स्वताची जावंक तुमकां आपयल्यात, पूण आपल्या स्वताच्या निमान मात कुडीच्यो कोशो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूत एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेलेचो कोर. कित्याक एकामेकाक गांस मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यो. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कोशो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोशो आत्मेचेर आड आनी आत्मेच्यो कोशो कुडीचेर आड वेता. त्यो एकामेकाचेर झुजता देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. आतांच्यो सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आर्येन म्हणलें, म्हजोच मोह सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली लाल्मीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गर्व धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता.
भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी तांणी विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या भारत देशाची स्वतंत्रताये दीस. जय हिंद. आनी ह्या स्वतंत्रताये दिसा आयज आमचे मुखार कांय बरीं वाचपां आसात स्वतंत्रतायेचींच. हाच्या पयल्या वाचपान जुदिताच्या पुस्तकान आमी उजिया जुदिताची वाखाणणी करता, तिची तोखणाय करता ती आयकुल्या. जाल्यार ताची ही स्वतंत्रतायेची इल्लीशी खबर जाणा जावया. भाव भयणीनो, त्या काळार नाबुकोडनजार आसिरियेचो राजा आसलो आनी आसिरियेचो राजा कसो आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करपाचें ताचें एक व्हड सपन आसलें. आनी देखूनच एक एक देश तो आपणाच्या हातान करतालो, आपणाच्या ताब्यान करतालो. आनी ताचे लागीं बरी व्हडली फौज आसली. आनी हे भाशेन हो जुदेवांचो देश म्हणजे जुदा हें आपल्या ताब्यान करून घेवपाक नाबुकोडनजारान सुमार 1,00,000 मनशांची फौज धाडली आनी तांचो सेनापती होलोफेर्नेस नांवांचो. आनी ही फौज जेन्ना आयली तेन्ना जुदान बेतुल्या म्हणलेल्या एका ल्हान शारान, धाकटेंशें शार तें, तातूंत ह्या सगळ्या जुदेवांक एके भाशेन तांणी कैदी कशें केले, आडावन दवरले. आनी भोंवतणी तांची फौज. थंयसर तांकां भितर घातल्या उपरांत तांचे उदकाचो बंदोबस्त, तांच्या जेवणाचो बंदोबस्त एके भाशेन कट केलो. जे भाशेन इलेक्ट्रिसिटी कट जाता, आमची उदक वॉटर कनेक्शन कट जाता, तांचें उदक आनी उदार पसणाच्यो वस्तू आसात तो सप्लाय बंद करून उडयलो. आनी नाबुकोडनजार राजा आनी ताचो सेनापती होलोफेर्नेस समजले की हो लोक भुकेन तानेन तळमळपाक लागतलो तेन्ना सरेंडर करतलो आनीक झगडपाक मुखार सरचे नात. आनी असल्या वेळार ह्या देशाचे म्हणजे जुदाचे जे वडील आसले, उजिया आसलो, काब्रीस म्हणलेलो आसलो, खामरीस म्हणलेलो आसलेलो, तांणी देवाक एके भाशेन उलो मारलो. कित्याक येदी व्हडली फौज 1,00,000ची आनी आमी धाकटीशी परजा, आमच्यान येदी व्हडले फौजे लागीं झगडोंक जावचें ना, देव जाय. आनी देवाक जेन्ना उलो मारलो तेन्ना देवान आपले उदार येवजणेन तांचेच मदली एके तरणे वस्तरेक जी विधवा जाल्ली, तिचें नांव जुदीत, तिचे मदें तिचे भितर आपलो आत्मो तिणें देवान जागयलो. आनी हो आत्मो घेवन, हीच जागृताय घेवन ही तरणी विधवा जुदीत आपूण मुखार सरली. हे वडील जे आसले उजिया आनी काब्रीस हांणी तिका एके भाशेन सांगात दिलो. आनी रातची राती जेन्ना होलोफेर्नेस आपल्या कुडान वो आपल्या टेंटान न्हिदलेलो आसलो, भियेनासतना काळजीदारपणान ती ताच्या ह्या टेंटान भितर सरली आनी होलोफेर्नेस म्हणटात त्या सेनापतीची तिणें घुमटीच कातरली. आनी ताची घुमटी कातरून तकली आपल्या हातान घेवन ती भायर आयली लोकां मदें आनी लोकांक दाखयली तकली की हो सेनापती जो आमकां काबार करूंक सोदतालो, जुदेवांक सारकोच नाटक करूंक सोदतालो. नेबुकोडनजार राजा जो आसलो तो सगळ्यांक मारून उडोवपाचें चिंतिनासलो, पूण सगळ्यांक आपल्या ताब्यान घेवंक आख्खो संवसार आपल्या ताब्यान करूंक सोदतालो. जाल्यार हो सेनापती जो आसा ताणें आपल्या मनान ठरयल्लें की ह्या सगळ्या जुदेवांक आपूण काबार करून उडयतलो, तांकां मारून उडयतलो. म्हणटच ही पोरजा राखूंक जेन्ना जुदी ती तकली घेवन भायर सरली तेन्ना हे पोरजेन एके भाशेन देवाक आर्गां दिली. कित्याक हे तरणे वस्तरे वरवीं ही तांची धूव, इस्रायलाची जुदाची धूव, तिचे वरवीं हो सेनापती जो जुदेवांची पोरजाच नाटक करूंक सोदतालो ताका सोंपयलो.
आनी ह्याच बळान हेच उमेदीन हे थोड्याच लोकांनी ही येदी व्हडली 1 लाखाची जी फौज आसली तांकां हारयले, जायते जाणांक मारून उडयले, जायते जाण पडून गेले आनी नाबुकोडनजर राजाक हार पडली. आयचें जे पयलें वाचप आमी आयकता, उजिया जुदिताची ही तोखणाय करून तिका एके भाशेन वयर काडटा आनी देवाचे हे येवजणेक ती उक्ती रावली आनी देवाच्या बळान जें काम तिणें केलें भियेनासतना मुखार वचून ह्या सेनापतीची गोमटी कातरप आनी त्या उपरांत हे सगळी ताची सेना जी आयिल्ली, फौज जी आयिल्ली तांकां पयस करप, ह्या पासत तिची तोखणाय करता, आपुरबाय करता. भाव भयणीनो, हे अस्तरेच्या हातांतल्यान तावन जुदेव पोरजेक देवान नाबुकोडनजर आनी होलोफेर्नेस हाच्या हातांतली सुडयली. आमचे स्वतंत्रतायेक लागता. आमकांय आयज जेन्ना आमी स्वतंत्रताये दीस मनयता, 2 दीस आदीं जें कितें आमच्या शेजाऱ्याक जालां ताचेरूय इल्लोसो नियाळ केल्यार बरो. आतां म्हणल्यार आमी सगळीं जाणां कितें जालां तें, पूण आमच्या नियाळाकूय करुया. सान जासिंत आयलंड हांगासर 2 दीस फाटीं जेन्ना आमची नेवी, आमची सेना आसा ते थंयसर पावले आनी थंय जे फ्लॅग होस्टिंग करपाची तयारी ते करताले ती पळोवन थंयच्या गांवच्या लोकांनी तांकां प्रश्न केलो, कितें तुमी कित्याक आयल्यात, कितें करतात? आनी तांणी सांगलें, हांगासर ह्या आयलंडाचेर आमी आमचो झेंडो, भारताचो झेंडो फुलयता, कित्याक आतां आझादी का अमृत उत्सव प्रधानमंत्र्यान ऑर्डर केल्ली आसा, धाडलेली आसा, करात म्हूण सगळे कडेन. आनी तेन्ना त्या गांवच्या तरणाट्यांनी तांकां एके भाशेन प्रश्न केलो, हें करपाक ऑर्डर कितें आसा ती आमकां तुमी दाखोवची. आमच्या पादविगारा लागीं परमिशन घेतलां, पंचायतीक कळयलां, हे प्रश्न तांणी विचारले. आनी ह्या प्रश्नाक जे आमची नेवी जे मनीस गेल्ले तांणी जबाब दिलो, ना सद्याक ना, पूण आमी ती ऑर्डर प्रायम मिनिस्टराची जी आसा, प्रधानमंत्र्याची ऑर्डर आसा ती तुमकां दाखयतल्या. आनीक थंयसर थोडोसो बोवाळ जालो. आनीकूय थोडे जाण मनीस गेले, थोडे जाण आपणाचोय फायदो घडये चिंत्ताले. आनी त्या बोवाळान ही आमची इंडियन नेवी थंयसर आयिल्ली, तांणी म्हणलें बरें, हांगासर फ्लॅग होस्टिंग जावचें ना. आनी ते परतून गेले, सगळी मिडियाचेर आयले. आनी त्या उपरांत कितें जालें तें आमकां खबर आसा सगल्यांक. ह्या सगळ्या बोवाळान ही धाकटीशी पर्जा जुंव्यावेली, चड लोक ना तो, आमी सगळीं जाणां, थोडोसो लोक फकत एक प्रश्न विचारलेलो आपणाक जाणा जावपाक, कित्याक फाटल्या दिसांनी जें कितें घडत आसा, ही गेल्लीं 2 वर्सां ह्या जुंव्यार जी नदर आसा, जावं सरकाराची वा जावं उद्योगपतींची, आतां मेजर पोर्ट ट्रस्ट बील आनी पोर्ट लिमिट्स, CZMP, ODP, ह्या सगळ्यान परतून परतून हे पर्जेक जुंव्यावेल्या लोकांक जायते त्रास जाल्ले आसात. ह्याच पासत तांणी हो प्रश्न केल्लो, तो वायट न्हय, वो तो एंटी नॅशनल न्हय, पूण आमच्या मुखेल मंत्र्यान इल्लेंय चिंतिनासतना ह्या लोकांचें एके भाशेन नांवच पिड्ड्यार केलें आनी तांकां देशद्रोही जाहीर केलें, एंटी नॅशनल एक्टिविटी. तें जाल्यार बेश्टें न्हय, पूण आख्ख्या संवसाराक कळटा ते भाशेन ताणें आपल्या ट्विटर एकावंटाचेर घातलें. आख्ख्या संवसाराक बोवाळ जाली, आख्ख्या भारतान एके भाशेन बोवाळ जाली. आनी ह्या थोड्याशा लोकांक भारताचो जायतो लोक वायट उतरांनी उलोवपाक लागलो. सोशल मिडियाचेर तुमी तें वाचूं येता, कशे भाशेन आमच्या मुखेल मंत्र्यान आपल्या लोकांक एके भाशेन विकून दिले, नको आसतना तांचें नांव पिड्ड्यार केलें. खूब वायट. तें वाचून जायत्या जाणांक दूख भोगली. म्हाकाय पासून हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका दूख भोगली, लोकांक दूख भोगली. इतलें की मुखेल मंत्री जावन घडये ताणें ह्या लोकांक येवन समजावपाक जातालें, उलोवपाक जातालें. सोशल मिडियाचेर ताणें धमकीय दिली की असल्यो एंटी नॅशनल एक्टिविटीज करता, पुलीस फोर्स धाडटलो आनी कशेय भाशेन झेंडो थंयसर घालतलो. एके भाशेन जाल्ल्या भाशेन हे भारतीय लोक न्हय, हे भारतांतले लोक न्हय, अशें जाल्ल्या भाशेन मुखेल मंत्र्यान केलें. मुखेल मंत्र्यान तशें केलें तेन्ना गांवचो आमदार आसा ताणें तरी आपल्या लोकां बराबर येवपाक जाय आसलें, पूण ताणें तेंच केलें, आपल्याच लोकांक एके भाशेन देशद्रोही म्हणून जाहीर केलें, एंटी नॅशनल म्हणून जाहीर केलें. न्हयच फकत जाहीर केलें आनी स्टेटमेंट दिलो, पूण तांचेर केसी घालपाक पासून ते मुखार सरले. थोडे जाणांक फोन मारून आपूण व्हेले, कलेक्टरान आपूण व्हेले.
आनी तांचेर केसी जावचे पयलीं तेन्ना लोकांन देवाक उलो मारलो. जशें ह्या जुदिताच्या पुस्तकान ती काणी आमी आयकल्या तसलेंच. आनी देवाक उलो मारलो तेन्ना देव जबाब दिताच. आनी असल्या वेळार हो गैरसमज जो जाल्लो आसा तो मिटोवपाक आमच्याच गांवचो आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आमच्या गांवचो ताकाय नेवीन तो आसलोलो म्हणटच आपणा लागीं जे इल्लेशें इन्फ्लुएन्स आसा ते ताणें उजार करून तांचे लागीं उलयलो आनी तांकांय समजायलें. आनी ही समजणी जाल्या उपरांत गांवचो लोक तशेंच गांवचो पादविगार त्या गांवचे पंच जे आमचे तरणाटें एकलें तांचे बराबर मेळून हे नेवीचे मनीस आयले. तांणी मानून घेतलें जी पद्दत आपणायलोली म्हणजे बेस्तेच येवन थंयसर फ्लॅग हॉयस्ट करपाक वावर करपाचो तें आपणाचें सारकें नासलें. पंचायतीक कळोवंक जाय आसलें, इगोर्जेक कळोवंक जाय आसलें, लोकांक कळोवंक जाय आसलें. तांणी मानून घेतलें आनी सगलें बरे भाशेन तांणी मिटयलें. एके भाशेन ही आमची नेवी जी डिफेन्साक आसा, डिफेन्स करपाक लोकांचे पासत तांणी खरेपणी ह्या लोकांच्या डिफेन्साक आयली. थोडोसो लोक आमचो ह्या सान जासिंत आयलंडाचो तांचेर केसी घालून तांकां भितर ओडून तांचेर पुलीस फोर्स धाडून असली दादागिरी करपाक गरज नासली. म्हणटच दाखयता आयज आमी खंय आसात. आयज आमची स्वतंत्रताय जी आमकां दिल्ली आसा आनी आझादी का अमृत उत्सव म्हणलेलो सेलेब्रेट जाता तेन्ना आमच्या लोकांची स्वतंत्रताय खरेपणी खंय आसा. आनी हे नेवीन आनी लोकांन पादविगारान गांवच्या पंच मेंबरान तशेंच दुसरे थोडे जे आयिल्ले तांणी बराबर मेळून थंयसर झेंडो उबारलो आनी आमचें राष्ट्रगीत गायलें. हें आमी सगल्यांनी आतां जें व्हायरल जाता मिडियाचेर तें पळयलां. जाल्यार एके भाशेन भाव भयणीनो आयज म्हज्यान म्हणूंक जाता 2 दीस आदीं आमी सायबीण मांयची मरणाची परब केल्ली बॉम्ब मोड आनी 3 दिसां उपरांत आयज सायबीण स्वर्गार चडून वेता. हेंच आमचें हे पोरजे जालां आमच्यान म्हणूंक जाता. एके भाशेन तांकां ह्या गुलामपणांक भिरांतीक एके भाशेन धुकळ्ळी पूण आतां ती परतून सगळ्या देशाक आतां परतून कळटलें की जें कितें केल्लें तें फकत घडये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आनी जें कितें केल्लें तें आमचे मंत्री आसात, आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, आमचो आमदार आसा गांवचो तांणी मातशे पासून आपली तकली उजार करूंक ना, मॅच्युरिटी वापरूंक ना पूण लोकांचेर आड गेले, एंटी पीपल जाले. हें आतां सगळ्या देशाक कळ्ळें. तर देवान आपणाचेच येवजणेन आपणाक जाय तांकां उजार करून हे पोरजेक ल्हानशे पोरजेक जे भाशेन बेतुल्या ह्या गांवांत त्या सगळ्या जुदेवांक देवान राखलेले ते भाशेन हे पोरजेक देवान राखले. देवाक आर्गां. भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी स्वतंत्रताय दीस मनयता आनी सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाचो दीस मनयता आमकां बागेवन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान उगडास करता. आमी सगळीं स्वतंत्र आमकां सत्या दिल्ली आसा. ग्रीक भाशेन बरीचशीं 2 उतरां थंयसर तो वापरता. एक उतर म्हणल्यार एल्युथेरिया म्हणजे सत्या आनी दुसरें आसा तें सोडयलोली म्हणल्यार सोडयल्यान ताका तो उतर वापरता एल्युथेरा. दोनूय उतरां एक सत्या दुसरें सोडयलोली. म्हणटच फ्रिडम म्हणटा तें आमकां आसा. आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा भारताचें आनी हें भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां सत्या दिता, आमकां हक्क दिता. बागेवन पावलू आमकां उगडास करता ही सत्या जी तुमकां दिल्या आनी तुमकां सोडयल्यान तुमच्यो खुश्यो करूंक न्हय, कुडीच्यो खुश्यो करूंक न्हय, तुमकां जाय तें करप म्हणल्यार ही स्वतंत्रताय न्हय पूण खरी स्वतंत्रताय देवा सवें आसा. आनी ही खरी स्वतंत्रताय आमी जण एकल्यान जरी तर जियेत जाल्यार जी आशा आमची येता जायते फावटी आमकां जमणी जायो दुसऱ्यांची घरां आमकां जाय, सगळें आमचें केल्लें जाय. भोव करून हे उद्योगपती आसात जांचे लागीं दुडू वाडत आसात तांकां आनीक आशा जाल्ली आसा. हे आमचे आमदार मंत्री आसात जांकां पदवी आसा तांकां आनिकूय पदवी जाय. हे आशेन आपणाक जाय तें करूंक जाता हेंय तें घडये समजल्लें आसात. आनी ह्या पासत आयज आमचो देश जो स्वतंत्रतायेच्या मोडार आयज 74 वर्सां जालीं, 74 इयर्स सोंपलीं, आतां 75th इयर 75व्या वर्सान भितर सरतात तेन्ना हो आझादी का अमृत उत्सव मनयता तेन्ना आमी जण एकल्यांनी खरेपणी हें अमृत
हें म्होंव आमकां घडसाण हाडूंक जाय. आमचो देश घट जावपाक जाय, आमचो देश महान जावपाक जाय. आनी आमचो देश महान जातलो जाल्यार ही पोरजां महान जावपाक जाय. आनी ही पोरजां महान जातली जाल्यार एकामेकाच्या हाताक धरून ही पोरजां उडटा तेन्ना जे वडील आसात, जांच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान दुडू आसात, तांणी आपले पोरजेक सांगात दिवपाक जाय. तेन्नाच आमचो देश महान जातलो आनी तेन्नाच आमी म्हणूंक पावतले खरेपणी देश बदल रहा है. खरेपणी आमी म्हणूंक पावतले अच्छे दिन आ गए. आतां हें सगळें खंय नाच जाल्लें आसा. देश बदल रहा है पूण बऱ्याक न्हय, वायटा वाटेन वेता. अच्छे दिन आएंगे म्हणून रावता ते आजून पासून येना, पूण पोरजां आयज रडटा. जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां सोडोवपाक आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण आमकां सगल्यांक एक उत्तेजन जावं. पातक तिणें करूंक ना देखून तिका मरण फावो जायना, कुडीचें मरण फावो जायना. आनी इतली पवित्र ती जियेल्या, देवाची खुशी करून जियेल्या. कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरूंक देवान तिका वेंचून काडली आनी तिका स्वर्गार व्हेली. तर आमकांय जोणेकल्याक ही कृपा मागुया. आमचेर जें सगळें कितें वायट आयिल्लें आसा, जुदिता भाशेन आमी देवाचेर पातयेवन वायटाचेर निशेध मारूंक आनी वायटाक हारोवंक मुखार सरूंक. आमकां जी देवान देणी दिल्यान ती आमी घेवन मुखार वेता आसतना भाग्यून पावलून आमकां उगडास केला ते भाशेन खरी स्वतंत्रताय आमी जिवंक. आमकां जाय तें करूंक न्हय, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक. आनी दर दिसाक आमी आमच्या ह्या देशांत सगळीं बरेपणां जीं आमकां दिल्लीं आसात, सगल्यो सवलती ज्यो आमकां मेळटात, सगळी गिरेस्तकायो ज्यो आमचे लागीं आसात, त्यो आमी आमच्या जिवितान वापरतना, त्यो एन्जॉय करतना दर दिसाक सायबीण माय भाशेन आमी देवाक आर्गां दित रावूंक आनी देवान आमच्या जिवितान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू केल्या ह्यो समजून घेवंक देवाचेच वाटेन आमी रावूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, स्वर्गविदार बाबा, स्वर्गांत तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गविदार देव बापाच्या हावसऱ्याक बसला, वेदांची मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो, सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची खरी भक्ती आमचे मोदें वाडोवंक आनी आयचे आंकवार मारयेचे स्वर्गा वरोणाचे दोबाजीक पोरवे वरवीं तिची देख घेवन हांगा एकटवलोल्या सगळ्या भावार्थ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याचे आनी पातकाच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरिबाक बरेपण मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. नीती आनी शांती पासत
आख्ख्या संवसाराक नीत आनी शांती वसूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक ओस्तोऱ्यांक भायर आयलोल्यांक आनी सगळे गरजेक सांपडलोल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दमानाच्या मिसावा पासत दमानाच्या मिसावांत वावुरतल्या पाद्रींक ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बळ दिवंक आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेजूक सदांच आमचे मदें राव म्हणलोल्या म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. असो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या देशा पासत मागुया, आमच्या लोकां पासत मागुया. आमच्या देशांत बऱ्यो बऱ्यो पॉलिसी येवन गरीब वयर चडूंक मागुया. सोडवणारा देवा, तुवें आमकां सोडवण फावो केल्या ती आमी दिसाच्या दिसाक जिवंक आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या. ती मागणी दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुजी बेड्यान फावो जालो म्हज्या बाबा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेन आमच्या नाके गोंयसभेच्या दबावाक सोबेस पोळ मानून घ्या. सर्गींच्या बापा, आंकवार मरेच्या दोबाचीक स्वर्गा वर्णा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी भरलेली आमचे भुंयेंतलीं हीं दानां तुका संतोशान वपून दिता. तेच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दुकां, संतोश, हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या ओगणीत मोगाच्या समर्पणान आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया, ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वय तुवें आमकां सोडवलें सोम्या. संस्काराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या स्वतंत्र भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. स्वतंत्र देशाची स्वतंत्र भुरगीं आमी, सत्य आसलेली देवाची भुरगीं आमी. हेच स्वतंत्रतायेन सगलीं बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुझे आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
खालत्यांक ताणें उंच उबारली, उकेल्ल्यांक बरलीं देण्यांनी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकवार मारीच्या मोहिमेवून पुताची कूड आनी रगत संतोश बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबां आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस्त आंकवार मरीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे भुरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी अशें बसूया. आयज 15 ऑगस्ट सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाची परब आनी आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस. सगल्यांक तुमकां फेस्ताची परबी हॅपी फिस्ट. आनी सगल्यांक तुमकां आझादी का अमृत उत्सव जो सुरू जाला 75 इयर्स सेलेब्रेट करपाक ताची तुमकां परबी दिता. जय हिंद. आयज आमच्या देशा पासत जें कितें करूंक जाता तें करुया, जागृत रावुया. जें कितें चुकीचें आसा ताचेर निशेध मारुया आनी जें कितें बरें आसा ताका आमचो पाठिंबो दिवया. सुत्रायदोरची आतां 8:30 वाजता आमच्या तरणाट्यांचें यूथ इनॉग्रल मास जातलें. फुडल्या आयताराक तावन आमी आमचे इगोर्जेन 3 मिसां करतले. पयलें मीस जातलें 6 वाजता, दुसरें मीस जातलें 7:15 वाजता आनी तिसरें मीस 8:30 वाजता. ही तिनूय मिसां कोंकणींतल्यान जातलीं. इंग्लीश मीस कशे भाशेन जातलें तें आमी फुडें कळयतले. सद्याक इंग्लीश मीस पालोटी होम हांगासर 8 वाजता जाता. तुमकां कोणाक वचपाक जाय जाल्यार थंयसर मिसाक वचपाक तांची परवानगी आसा. तशेंच दाबोलीं कॉपेलान सोनवारा दीस सांजेर आमी मीस सुरू करतले. आमी सगल्यांनी मिसाचे भेटेक येता आसतना चोत्राय दवरची. डेल्टा वेरियंट कोरोना व्हायरसाचो सद्याक पसरपाक लागलेलो आसा. चोत्राय दवरची सगल्यांनी. तुमचो मास्क घालचो. समजता तुमी चडशे जाणांनी वॅक्सीन घेतला म्हणून. आनी जाता ते भाशेन तुमी तुमचो सॅनिटायझर तुमचे बाराबर घेवन भोंवल्यार आनीक बरें. इगोर्जेन भितर सत्ता आसतना भायर सत्ता आसतना सॅनिटायझर आसतलो, पूण तुमी तुमचो घेवन वचत जाल्यार आनीक बऱ्याक पडटलें. भाव भयणीनो, आतां सुमार 1.5 वर्स इगोर्ज बंद आसा, पूण इगोर्जेचो वावर फुडें वचत आसा. सगल्यांक आडकोडी आसात देखून तुमचे लागीं दुडूय बीन मागूंक ना, तुमकां स्वतावंक ना. पूण आतां थोड्योश्यो वस्तू आतां जाग्यार पडपाक लागलेल्यो आसा आनीक इगोर्जेचो वावरूय बीन फुडें वचत आसा. दुडवांची बीन गरज आसाच. जाल्यार तुमकां ज्या कोणा लागीं जाता घडटा, सगल्यांची परिस्थिती आमी समजून घेता, पूण तुमचे लागीं ज्या कोणा लागीं घडटा तुमी तुमची देणगी दिवची.
कलेक्शन्स आमी ऑफिशियली सुरू करिना, पूण आमी ते बॉक्स फाटल्यान दवरलेले आसा. थंयसर त्या बॉक्सान तुमी तुमची देणगी घालूं येता. वो आतां ह्या गेल्ल्या 1.5 वर्साक आमच्या फाब्रिकाच्या ऑफिसाक डोनेशनूय बीन कमी, पूण थोडीं जाणां आसात जीं रेगुलर कशे भाशेन आपणाची देणगी हाडून दितात. तांकां आमी कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी हो सगलो वावर बरे भाशेन फुडें व्हरूंक आदार दिवचो म्हण आमी मागता. लग्न जावंक फुडें सरता. क्रूज डिकॉस्टा, तो पूत जुझे साल्वादोर इनास डिकॉस्टा आनी आंजेला डिकॉस्टा हांचो रावता आल्तो चिकाली. लग्न जावंक सोदता क्लेटा जोझेफीन डिसोजा हिचे लागीं. ती धूव कायतान पावल डिसोजा आनी फेलिसिदा डिसोजा हांची रावता शिवोली. तांचे मदें लग्न जावंक कसलीय आडखोड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडोवंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमची सव्या आसूं. खेरीत आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागुयात. दोरेका आशिर्वादाक आमचो जबाब आमेन जावं दी. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो धोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. तो आमच्या देशाचे सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले खुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. स्वतंत्र देशाची स्वतंत्र भुरगीं जावंक देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. सिरील, म्हागे कापडां पायग्या कित तें सांग. फादर, हे आमी गेल्या वर्सा सांगलो मरे आन्सर. ह्या वर्साक न्यू कितें करुया मरे. गेल्ल्या वर्साक 50 पारकोणी शिकलोले. ह्या वर्साक आनीक 50 तुमचे मुखार. शिकाली बाय क्रुसेडर्स दवरता तुमचे मुखार पारकोणी कितें तें सांग. CJ वार्के रोलिंग ट्रॉफी तुमचे मुखार हाडटा. गेल्ल्या वर्साक काय बरे प्राइज आसलेले. हे फावटीचे बीन बरेशे प्राइज आहा. सिल्वर ट्रॉफी बरोबर 5,000चो विनराक प्राइज आहा. त्याच बरोबर रनर्स अप 5 आमी वेंचून काडटले. तांकांय बी आमी हेरिटेज ट्रॉफीज दितले. म्हणटच शिकया, आमचे दायज सांबाळया आनी पारकोणी आमी जाणा जावन दुसऱ्यांकूय शिकोवया. पारकोणी कितें तें सांग. प्रेझेंटेशन बाय शिकाली बायो क्रुसेडर्स.
मोकल माये सुंदर माये घे आमका उटयेन तुजे निर्मोळ नितोळ आंकवार माये सांबाळ तू पोरचेक तुजे आदार दी मागताव माये तुजो आसरो सोदाव माये आकांत वेळार चाडू नाका सांगाती माये मोकल माये निर्मोळ नितोळ आंकवार माये सांबाळ तू पोरचेक तुजे मोकल माये हाताक दोरगे पिरांत आमची पयस कोरगे पिडा पयस कर मागताव माये परदेशाक राखून दवर आदार दी मागताव माये तुजो आसरो सोदाव माये आकांत वेळार सांडू नाका सांगाती
आयज आमी बरोप करता म्हणून संतोशिकाचा सर्वेस्पराक वाकांता आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक तीन वाजता आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक तीन वाजता निष्कोळून ती सोंपोली पत्कारेतीची देवाच्या जिवान बोली देवाच्या मोगान लागली आमची काळजा मुरगोटा शिव्या देवाक तीन वाजता आमची काळजा मुरगोटा शिव्या देवाक तीन वाजता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटीत आज किरीत भाशेन आमी ह्या मिसांत सगल्या आमच्या चिखलेच्या तरणाट्यां खातीर मागतल्या देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तुमकां देवानी दर्ण्यान भरूंक आनी मारी भाशेन तुमी सदांच सेवे चाकरेचे दुसऱ्याच्या हुस्क्याचे आनी समाजान बरे नितीच्यान शांतीचे दूत जावंक तुमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण तुमचे खातीर ह्या मिसांत आमी खास भेटयता आनी तुमचे खातीर मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, आयचे हे दबाजीक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. आंकवार मरयेच्या वाखाणणीच्या गायनांतलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां. आमचे शिराव हो ह्या वर्साचो गवळीक विशय. आयज भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या स्वर्गा वळणेची दबाजीक परब समोर रमतना देव तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरतना तिणें दुबावीण हीं उतरां म्हणलीं आसतलीं. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं. फाटल्यान नदर मारून पडयल्यार व्हडे खुशालकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता. ताणें हे देसांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून. तेच परी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आयज आमी पाळटाव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलूंक देवाची कृपा मागताव. तशेंच आयज आमचे फिरगोजेंत आमी तरणाट्यांचो दीस पाळटाव. जेजू आमकां तरणाट्यांक सदांच जिवाड जावंक आमंत्रण दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्ती रावंक जिवितांत जेजूक येवकार दिवन आमचें जिवीत ओर्ताबोरीत करूंक आनी हे तरेन स्वताचें मोगाचें आनी बाबार्थाचें राज बांदूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत सगळ्या तरणाट्यांक बापाचो आदार मागुया. आनी जायते पावटी बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेजूचे खरें गोवाय कशें आमी जिवंक ना, जेजूक येवकार दिवंक ना. जायते पावटी ताच्या सुचोवणेक आमी उक्ते रावंक ना. जायती आमची स्वता ह्या वेळार आमी उडकून घेवंक नात. बाबार्थाचे खांबे कशे आमी जिवंक विसरल्या. आमचे चुकीचे वेळार देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया.
सोमिया आंकवार मारेन सोयताचें मस्कट माडयलें देखून ती सगल्या ओस्तोऱ्यां भितर सोदोव जाली. जायते पावटी फातकांचेर आमी जोर करूंक ना. आमकां बुगोस सोमिया काकुटकोर. सोमिया काकुटकोर. क्रिस्ता तुवें आमकां तरणाट्यांक जायत्या बऱ्या गुन्यांनी बोल्ल्यांत, पूण जायते पावटी आमी आमच्या गुणाचो वापर करूंक ना. आमकां बोगोस सोमिया क्रिस्ता काकुटकोर. क्रिस्ता काकुटकोर. सोमिया आयज आमी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार पाळटाव, पूण अनीत कोतोल्यांचेर पदवे आड जोगूक आमी वावरूंक ना. आमकां बोगोस सोमिया काकुटकोर. सोमिया काकुटकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोर राष्ट्राच्या दोन्ही आमच्या मोगार बापा ज्या दिसा तुवें नाकवार मारे कुडयोत्म्या सयत सुर्गीचे मोहिमेक उबान वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेच्या मोगाची वळखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सुर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काळ भारत मातेची सोमेस भुरगी सोर वायटांतली सुटोवन ओत्म्याची स्वतंत्राय जोडूंक आनी स्वर्गा सुखेस जिविताची भोवती भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासनाच्या हा सासना.
जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप। उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगल्या ओस्त्र्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सोर्ग आनी प्रितूम रोचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं। आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली। तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कदींच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो। देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे गोठ्ठान तुवें वाटायलें। तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें। देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो। सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीज मोजें। Sorvespora sove murgota kalis moje. Sorvespora sove murgota kalis moje. Sorvespora sove murgota kalis moje. Mocha deva sove polmaka meule. Mocha dusmanachi au porva korina. Karon tuen mochi sorvon keli mon hau sontosta. Sorvespora sove murgota Polistace dunu morle, puno soktace bol parle, por borcio taliti, disvoro zorpak vetat, pun buken mortaliti, anik vaurak votsonam, vasti balsat pautia voisata, pun saitia burkiace avoi, atam huzvorna. Sorvespora sove murgota kalis moje. Sorvespor morondattani civittita konande voitani toi sorli bairkatta. Sorvespor durbol kaidattani girest kaidita tots tornir sjautitani voiru parta. Sorvespora sove murgota kalis moje. Kuribang todo lindli ukolta turbolang to shenantli vorkata. Kura moden tankam bosoita manache ason tanka nemondita. Sorvespora sove murgota kalis moje.
बागयोंत पावलून गालेस्काराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोतेची जावं तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी सोमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकांक गांच मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तोल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चोलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. उद्गार. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. सूरविस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मारियेन मुळे मोसो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा देवा मोच्या तारुका सोवे मोसो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिक्यामे हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमा खातीर ताचे सोस्तेक नितेकाडी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आज किरीत भाशेन आमच्या देशाचो इंडिपेंडन्स डे अशें आमी म्हणटा. म्हणटकूच आज 75th इंडिपेंडन्स डे. 75 वर्सां जालीं आमच्या देशाक इंडिपेंडन्स डे जाल्या. ह्या वेळार म्हाका एक धाकटुले काणयेचो उगडास जाता. काणी आमच्या पवित्र पुस्तकांतलीच आनी काणी ती आयच्या पयल्या वाचपांत आसलेली, पूण ती थोडेच उतरांनी सांगली. एक बेतुलिया म्हणून शार आसलें, व्हडलो गांव आसलो बेतुलिया. आनी ह्यो बेतुलिया वॉज अ प्रायम सेंटर, मुखेल जागो. जशें आतां आमी म्हणटा आमकां कितेंय वस्तू हाडूंक जाय, वी गो टू मारगांव. वी डोंट गो टू अदर प्लेसीस बिकॉज मारगांव इज अ सेंटर फॉर ऑल अदर विलेजीस आनी लोक थंय येता, सामाण घेता, वेता. ते भाशेन बॉम्बे इज अ सेंटर,
where people find lot of things. म्हणटकूच ह्या शाराचे नोदोर आसली एका राजाची आनी त्या राजाचें नांव आसलें नेबुकदनेझार. ह्या राजान आपल्या कमांडर ऑफ द आर्मी हॉलोफेर्नेस हाका हुकूम दिलो, वच आनी तें शार तूं जिखून घे. राजा सांगता म्हणटकूच नॅचरली द कमांडर ऑफ द आर्मी विल ऑलवेज ओबे एंड ही सेड येस माय लॉर्ड. ताणें बेतुल्याक वेडो घातलो. सगळे सोरभोवती 1 लाख सुमार ताचे कडेन फौज आसली. ही हॅड एन आर्मी ऑफ 1 lakh. सो ही सरावंडेड द होल टावन एंड द सिटी, बिग सिटी. आनी ह्या लोकांक कापेरो भिरांत आयली कितें करतलीं, बिकॉज दे वर प्रॉस्परिंग. They had everything with them. They were the ones on whom everybody had their eyes, because it was the people of Israel who lived in that place. आणि असले वेळार तांचे 3 वडील आसले. तांचे नांव बरे भाशेन दिल्ले आसा, उजिया, काब्रीस आनी कार्मीस. पयलेच एकूच नांव घेतलां आयच्या वाचपांत. सो ऑल these 3 people came together and म्हणून कितें करुया. राजा कितें करतालो तेन्ना आमचे कडेन आतां पब्लीक टॅप आहा. सो वेन एवर वी फील टर्स्टी वी टेक बॉटल ऑफ वॉटर वी ड्रिंक, ऑर वी गो टू द टॅप, वी हॅव aqua फिल्टर्स, वी टेक वॉटर. आदी लोक न्हंयचें उदक येतालें तें उदक पिताले. सो दे कट देयर वॉटर सप्लाय. आनी बेतुल्याचो हो उदकाचो वाड येतालो तो बंद केलो कोणें, हॉलोफेर्नेसान. And so people didn't have water to drink. कितें करुया अशें सगळेच घाबरले. They approached one lady. Her name was Judith. She was living with her mother-in-law. म्हणटकूच ह्या जुदिताक ताणें सांगलें, आमकां कितेंय तरी कर, साल्वार कर. तुजे कडेन सगळे जाणवाय आसा. God is with you, help us. And she said, don't worry, because we may not be mighty like Nebuchadnezzar, but God will have pity on us because we have faith in him. आमकां ताचेर विश्वास आसा. So what does Judith do? एका दिसाक हो हॉलोफेर्नेस बरो पियेता आनी आपले धोलीन पियोन न्हिदता. जुदीत रातच्या वेळार सगळ्या बोडान वेता आनी ताची गोंवटीच कातरून उडयता. आपलो कमांडर मेलो म्हूण जाणा जावन हे सगळे ताचे फौजेचे मनीस दुस्पटात. अँड द पीपल ऑफ उजिया अटॅक देम लेफ्ट अँड रायट आनी फौजेक सगल्यांक ती नाटक करून उडयतात. अशें जुदिता वरवीं देव किरीत भाशेन आपले राज कितें तें दाखोवन करता आनी आपली मोहिमा कशी आसा ती दाखोवन. आतां वॉट इज द कनेक्शन विथ Judith to today's feast of Our Lady of Assumption? This Judith is in the Old Testament. हाका सायबीण मायेक सोर केली. कित्याक सायबीण मायेन सैतानाचेर आनी ताचे पोदवेचेर झूज मांडून ती नाटक केली. It was Mother Mary who fought against the power of evil, because in the Old Testament, at the time of creation, Adam and Eve, they fell into temptation. म्हणटच देवचाराच्या आदीन ती जाल्ली. Now somebody had to kill this power. It was Mother Mary who stamped it under her feet, because she gave birth to the Son of God. एक रचना देवाची. She was a creation of God, but she proved that she can be committed. She proved that she can be the one who can overcome the evil. मोगाड म्हज्या तरणाट्यानो, आज आमी आमच्या देशाचो 75 वर्सां वी सेलिब्रेट द डायमंड जुबली ऑफ आवर कंट्री. वी आर वेरी हॅपी. आमी खुशाल. बट एट द सेम टायम वी सेलिब्रेट टुडे नीती आनी शांती खातीर दिलोलो आयतार. आमकां एक विचार, वी आर यंगस्टर्स इन दीस वर्ल्ड, एंड टुडे वी हॅव रेड फ्रॉम द गॉस्पल द मॅग्निफिकात ऑफ मदर मेरी. वाखाणणी देवाक वाखाणटा मारिया. ताणें म्हजे सोबे व्हड व्हड वस्तू केल्यो अशें ती उतरांनी पाचाता. एंड दीस इज आवर थीम, दॅट एज यंगस्टर्स गॉड हॅज डन ग्रेट थिंग्स इन आवर लायफ. म्हणटूच आमकां कितें करूंक आपयता आयच्या ह्या परबेच्या दिसा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज यंगस्टर्स लायक मदर मेरी, वी आर कॉल्ड टू बी कमिटेड.
मारयेन आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक पातयेवन रावली, विश्वासीपणी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळलें. ज्या मेरेन तिणें देवाक वय म्हणलें मोरो पर्यंत देवाक ती विश्वासी रावली. आनी हाका लागून देवान तेक आजून पर्यंत शी इज, शी वॉज अँड शी वील बी कमिटेड टू द वर्क ऑफ गॉड. आजून पर्यंत ती देवाची वस्त करीत आसा. जायत्या सुवातांनी दिश्टी पडटा. म्हणटा मागात, रोजार करात, मागणें करात, म्हज्या पुता सोबे परतून येयात, पातकी जिवीत साडात. She is still committed to the kingdom of God. As youngsters, we are called to be committed to our vocation. We are called to be committed to this country. आमच्या ह्या देशा खातीर आमी खरेंच आमचें जिवीत समर्पण करूंक आज आमकां उलो. Second thing Mother Mary did in her life, she was a lady of service. When she heard that Elizabeth was pregnant, immediately आपल्याचे विसरून धावी she went to the service of her own cousin Elizabeth. दुसरे सुवातेर, when she attended a marriage function, she was there asking, तांचो सोरो काबाज जाला, let me go and see what I can do. And she requests her son, please help them, there is no wine, लॉस जातली तांकां, मातशें आदार कर. She was always ready. When Jesus came with his disciples, she was ready to serve them. When Jesus was there at home, she was always at the service of all the disciples as well as her son. When Jesus climbed with the cross, she was there by the cross. Service is important in our life. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां दिसता, हांवूच कित्याक करतलो? Why should I only do the youth things? Oh, I am the president, I am the secretary, I am the treasurer. They will do. Why I have to do? अशें आमचे मनान येता. But as members of the country, as the citizens of this country, we are called to serve one another. Only when we serve one another, we will understand what it means to be at the service of others. जितले आमी दुसऱ्यांची सेवा करता, तितले आमकां उदीक जिवितांत बरें दिसता. The third thing that Mother Mary today teaches us is to be a person who is an example to the society. Someone who fights for the rights of his own self and for the rights of others. आज आमी शांतीचो आनी नितीचो आयतार पाळटा. We have lot of things going on around us. आमी जायत्यो वस्तू पळयता आमचे मुखार. जायते फावटी आमी म्हणटा, मामी दाडी म्हणटा, वचो नाका, you don't go for them. Yes, but we can still write something. We can still communicate with somebody. We can still forward a message. We can always tell other people, let us be aware about things around us. Mother Mary was always aware about things around her. She knew her cousin was pregnant. She knew when the wedding was going on, there was no wine. She knew that her son had come with his disciple. She knew that her son had to die on the cross. She was always ready for the welfare of others. If we are ready for the welfare of others, we will be always ready to fight for the injustice. आमी सदांच दुसऱ्यांचे उन्नती खातीर, दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर आमचें जिवीत सादलेलें. So 3 things today as youngsters, Mother Mary gives us an example. पयले सुवातेर आमी तिच्या स्वर्गा व्हरण्याची, the assumption of Mother Mary we celebrate. Why did she go to heaven? Because till today she is committed to bring us to Christ. Till today she is fighting against the evil spirit. Till today she is doing what God has given her, the role of a mother. दुसरे सुवातेर, till today she is at the service of humanity. आमी जेन्ना वायट रस्त्यार वयता, दुसरे वाटेन वयता, Mother Mary is there by our side. Till today she wants to proclaim that Jesus is the Lord and that we have to bring his kingdom on earth. Fight against injustice in this world. मोगाड म्हज्या तरणाट्यांनो, ह्यो 3 वस्तू तुमी तुमच्या जिवितांत करच्यो, खुशालकायेन करच्यो. Not because it's a burden, because you are the future of our nation. You are the one in which this nation will be called India. You are the one from where we will come to know what type of India we have. So from today onwards, make 3 vows in your life. First is commitment. Second is service.
and third is to be at the disposal of justice and peace, so that you may become the real flame of justice and peace for others. May God bless आमकां सगल्यांक देण्यानी बरों, सगल्यांक आमकां उजवाड दिवं आनी मारये भाशेन आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत नीत शांती हाडूंक आदार मेळूं. हेच मागून ह्या मिसाच्या बलिदान आमकां कृपा मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंकवार मरितान सोदमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका खुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातक्यांची भोगसणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमी देवाचे भुरगीं म्हणटच आमकां गरज ह्या संवसारांत दर एका दिसाक आमच्या काळजांतले आवडी आमी देवा मुखार दवरतना आमी ते किरीत भाशेन आमच्या भोगकाच्या बापा लागीं मागुया. जशें सायबीण मायन सैतानाचेर आड झूज सुचलें ते भाशेन आमी आमच्या संवसारांत आमच्या भारता खातीर झुजूंक आनी उदीक नितीचे शांतीचे गवाय जावंक आमची थोडी मागणी देवा बापा मुखार आतां दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची कोरी बोगती आमचे मोदें वाडोवंक आनी आयचे आंकवार मारयेचे स्वर्गा वरोणाचे दोबाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवन हांगा एकठावल्या सगल्या भावार्थ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातक्याच्या कुडीच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गोरिबांतल्या गोरिबाक बरेपण मेळून म्हूण देवा लागीं मागुया. नीती आनी शांती पासत आख्ख्या संवसाराक नीट आनी शांती वसूंक आनी केरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गोरिबांक ओस्तोऱ्यांक भायर आयलोल्यांक आनी सगल्या गरजेक सांपडलेल्यांक नीट आनी शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Amen.
दामांच्या मिसावा पासत दामांच्या मिसावांत वावुरतोल्या पाद्रींक ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बोल दिवंक आनी तुमच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशोवा पोरमोणे जेजूक सदांच आमचे मोदें राव म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजू आमचे शिराव, आयज आमचे फिरगोजेंत तरणाट्याच्या वर्साक सुरवात दितना सगल्या आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो नाश करूंक आनी सगळे उमेदीन 2 म्हयन्यांत मेळाव्यांक हाजीर जावन आख्ख्या वर्साच्या कार्यक्रमाक सगळीं एका मनान वावरूंक देवाचो आदार मागुया. बापा, जशें आमी एक तशीं तिवूय एक जावं. कोविड-19 पिडेक लागून आज जायतो लोक त्रास काडटा. बापा, आमच्या गोरेब्यांनी वाड्यांत आनी गांवांत आमी तरणाट्यांनी आपल्या आसण्यांतल्यान घडटा ते भाशेन एकामेकाक सांगात दिवन लोकांचे कश्ट आनी त्रास उणें करूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. मोगाड बापा, कुडी ओतम्या सोय स्वर्गार गेल्ली आंकवार मारी सांगाता तुवें आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून आमी तुका आर्गां दिता आनी स्वतंत्रतायेच्या दिसा भारत देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. वाडटें बी जमिनेटिंग सीड आनी उंडो सोरो. एक बरें झाड जावं बरे जमनीची, उदकाची, सुर्याच्या किरणाची आनी साऱ्याची गरज आसा. आमचें जिवीत देवाक मानवतलें जावंक आमकां जेजूच्या आसण्याची गरज. तर एका वाडट्या बिया सारकें आमच्या जिवितान दर दिसा आमी पवित्र आत्म्यांक उक्ती रावंक आनी जेजूक येवकार दिवन आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान ताका गोवाय दिवंक पावंक हेंच आवडे ह्या दाना बरोबर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक वंपुया. Tu me
मोशा बाबा भयणी हे मोशा आनी तुमचे बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसले सामूर मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या बापा आंकवार मारेच्या दबाचीक स्वर्गा वरोणा दिसा ह्या तुज्या पवित्र ओपूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलोले आमचे भुंयतली दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणांचो वावर कोश्ट दुकां संतोश हुस्के आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटोवणी तुका मानून घे आनी सुफोड कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काडसा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्पोरा पोविहित बाबा सूर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सूर काड्या आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं आमची जाणवाय आनी बोड तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय आंकवार मारे ताणें केल्ले सोडवणीचे प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतले निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सोपून स्वतंत्रतायेची गुण आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोष भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे मोय बरोबर आनी सर्गीच्या सोदुता भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयातनांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गुड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी उंची जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः शिवोनपणाचो आमी भुक्तीपडूंक ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर झुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना सोर पोदवेदार बापा सोरवोंदोदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. That we may be committed, that we may serve and we may focus on justice and peace. आमी जेजून शिकयलेले मागणे खोतखोत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज सामका येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां दिवं सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाकाटेले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शिरे संसाराचे Deva
ही देवाची शिरी वस्तो जेसू मारीन आमकां दिलो. हे देवाचे शिरेक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेचे मोहिमेमोन पुताची कूड आनी रगत संतोश बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचे तुजो सुभाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारयेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस्त जिविताचे भोवतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. जस्ट अ मिनिट. दर दिसाक आयताराक आमची मिसां जातली हेज्या मुखार 6 वाजता, 7 वाजता आनी 8:30 वाजता. आमी सांजचे मीस दाबोले कॉपेलांतूय करूंक येवजिलां 6 वाजता. म्हणटकूच ह्या दिसांनी आमी जाणा आयताराची मीस सदांच आमची 6, 7 आनी 8:30 वाजता आनी आयताराक आमी करचें ना, पूण सोनवारा दिसा आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस दाबोले कॉपेलांत करतले 6 वरांची. तशेंच मीस 8 वरांचेर पालोटी सकाळचे आयतारा दिसा जातले इंग्लीश भाशेन. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमच्या फिरगोजेन जायतो वावर चलता. आमी जाणा पॅन्डेमिकाक लागून तुमकां आमी कांय चुलो मारूंक ना, पूण कोणाकूय तो दिसता आमच्या वावराक तुमी हातबोट घालचें जाल्यार तुमचो तेंको फूल ना पाकडी दिवन तुमच्या फिरगोजेक तुमी दिवचे. आयच्या दिसाक आमच्या तरणाट्यांनी हे मीस देवाक भेटयलां आनी आख्खे मिसाची मांडावळ तांणी केल्या. कितें भाशेन आमचे दिनवास तरणाट्यांक तांणी बरे भाशेन ह्या मिसाची मांडावळ केली. बरे भाशेन देवाचें उतर परगटूंक तांणी आमकां आदार दिलो आनी देवाचें उतर वाचूंकूय तांणी सगलो सहकार घेतलो देखून. तशेंच तांकां दिनवास तांणी बरे भाशेन आज गायन मंडळांनी कांतार करून आमकां सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेन उदीक आनी उदीक आमी ओत्मीकपणान वांटो घेवंक आमकां आदार दिलें. तुमी सगलीं तरणाटी आज ह्या मिसाक आयल्यान देखून तुमकां देवाचे आशिर्वादान उदीक आनी उदीक बोर म्हूण आमी मागतना सदांच तुमी हे फिरगोजेंत आनी हेर आमच्या गोंयांत सदांच तुमी हाजीर आसतली. आपलो फुडाकार, आपलो कमिटमेंट, आपली सेवा चाकरी आनी आपलो फोकस सदांच तुमी दवरतले म्हूण आमी आस बाळगिता. पाद्रीगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी सगल्या PPCच्या वांगड्याच्या नांवान तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी उदीक आमचो तरणाट्यांचो पंगड मजबूत जातलो म्हूण आमी आस बाळगिता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमेन. आमच्यो तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटे सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सो लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अंतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आनी सूर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Surya
सिरील म्हागे कापडां पायग्या कित तें सांग. फादर हे आमी गेल्या वर्सा सांगले मरे आन्सर. ह्या वर्सा न्यू कितें करूया मरे. गेल्ल्या वर्साक 50 पारकोणी शिकलोले. ह्या वर्साक आनीक 50 तुमचे मुखार. शिकाली बाय क्रुसेडर्स दवरता तुमचे मुखार पारकोणी कितें तें सांग. CJ वार्के रोलिंग ट्रॉफी तुमचे मुखार हाडटा. गेल्ल्या वर्साक काय बरे प्राइज आसलेले. हे फावटीचे बीन बरेशे प्राइज आहा. सिल्वर ट्रॉफी बरोबर 5,000चो विनराक प्राइज आहा. त्याच बरोबर रनर्स अप 5 आमी वेंचून काडटले. तांकांय बी आमी हेरिटेज ट्रॉफीज दितले. म्हणटच शिकया, आमचें दायज सांबाळया आनी पारकोणी आमी जाणा जावन दुसऱ्यांकूय शिकोवया. पारकोणी कितें तें सांग. प्रेझेंटेशन बाय शिकाली बायो क्रुसेडर्स.